गांवचे गांवपण, गांवचे मनीसपण, गांवची संस्कृती आसा ती नाश जायत चल्ली आसा. आज आमी समजा एखाद्या मनशाची संबंध राहिले जातात भाल्या राज्यांतलो, बरं आमची दोस्ती जाली असेल ती पहिलो तो प्रश्न विचारता, गोवा की फेनी की बोतल लाया क्या. या सगळ्या संकल्पनेच्या माध्यमांतल्यान आम्ही ठरयलें की आमची जी संस्कृती आसा आमी संबंध जगाक खणखणून सांगचे आसा ती संस्कृती न्ही आमची संस्कृती ही आसा ही दाखोवपाची हिंमत आमकां करपाक जाय. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या सगळ्याचो प्रयत्न आमी सुरू केलो की समर्पित भावनेंतल्यान या गांवचे, या राज्याचे आणि या प्रत्येक गांवचो मनीस आसा न्ही तो सक्षम, समर्थ आणि समृद्ध जावचो या दृष्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करूया. आजच्या दिसाक आमी अशा तरेची शपथ घेवया आणि आमी फुडें वचुया. ही रॅली 6 दीस चलतली. या संपूर्ण यात्रेक तुम्ही सगळ्या इतल्या मोठ्या संख्येन जे आमचे स्वयंसेवक कार्यकर्ते इतल्या प्रेमान आयिल्ले आसा. गोंयभरांत देशभरांत ती आसा मेसेज पावया. आमी आमच्या गोंयकाराक समृद्ध आनी ताकदवान करपा खातीर आमी सक्षम आनी ताकदवान आसा. बिरसा मुंडा जयंती निमतान 17 तारखेर सावड्ड्या मतदारसंघात रॅली जातली. आमदार गणेश गांवकर सांगता. सावड्डे मतदारसंघ म्हणून आमकां 17 तारखेर हो कार्यक्रम आसा. सकाळी 11:30 सावड्डेच्यान स्टार्ट जातली ही रॅली. सादारण 1000 वयर मोटरसायकली पार्टिसिपेट जातल्यो आनी रथय आसतलो. आनी ते जाले उपरांत थंयच्यान काल्या, कुळ्या, मोल्या, धारबांदोडा, सांकवाडा, धारबांदोडा, किल्लपार आनी करमणे हांगा आमचो सांस्कृतीक कार्यक्रम जातलो आनी तेजे नंतर तेची सांगता जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.